बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका दिनवास दिता, आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां, प्यास्त पिडा, त्रास, कोश्ट, कोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन सदांच पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरा पासून अजापा मिलाग्र आनीक विजमिता करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बोड दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोड आनी सगळीं उतरां तुजी उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका, म्हाका बोड दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोड आनी सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां कर. आमेन. पवित्र आत्मा जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. कोवीड दुयेंस आनीक ब्लॅक फंगस दुयेंस तांचे सरशिल्ल्यान पयस दवर. ह्यारूय सगळीं दुयेंसां तांचे बरी कर, सगळ्यो गरजो तूं तांकां फावो कर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 16 जुनाची 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन की जे लोकांनी व्हिडिओ चोयले ती पवित्र जाली म्हणून आनी जेजूचो वार नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. येवकार तुका आनी तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. देव तुमकां आयचो दीस एक बरो दीस दिवं. मार्क 22:7 वळ 30:6. आनीक कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून तांकां फॉर्मायलें, पूण जितलो जेजू तांकां फॉर्मायतालो तितलें अदीक लोक परगडटालीं आनीक सांगू नजो तितलीं तोठाकून म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें, ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनीक मोन्याक जीब दिली. आज आमी क्रिस्त, हांव म्हणटाय आमी क्रिस्त, हांव कातोलीक क्रिस्तांव, तर क्रिस्त हांव म्हणल्यार जेजू, जेजू हांव, जेजू क्रिस्त हांव, हांव जेजू क्रिस्त, हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव, हांव देवाचें भुरगें, हांव देवाची रोचणां. जेजूक लोकांनी म्हणलें, ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनीक मोन्याक जीब दिली. आज हांव जेजू जायन, क्रिस्त हांव जायन, हांवें कितू लोकांक कान दिले आनीक जीब दिली. वयल्यान आमी लोकांक कान कातरूं भोंवताय, जीब कातरूं भोंवताय, दिवपा भोंवनाय आमी. तेजे पाड पळ्ळ्या पुरो, तेजें तोंड धरून आनी कितें जावं, हें जावं, तें जावं, हें करून भोंवताय आमी कातोलीक. आं, केसो शिराप घाताय ते चोयल्याय तुमी, युट्यूबाचेर चोयाय केसो शिराप घाताय ते. तर कातोलीक कितें करून भोंवताय? कान दिवपा भोंवताय ओ जीब दिवपा भोंवताय. कोणूय कातोलिकांच्या वयर एश कोन्न उलयत जायत. कातोलिकांनी दुसऱ्यांक कान दिले, कातोलिकांनी मोन्याक जीब दिली, कातोलिकांनी दुसऱ्यांचें बरें केलें, कातोलिकांनी दुसऱ्याचें कोवीड दुयेंस पेकयलें, कातोलिकांनी फंगस दुयेंसां बरीं केलीं. गोंय आयक्यात काय? तर हें कित्याक आयकयना? ही वळ आज आमच्यान कातोलिकाच्यान दर एक कातोलिकाक कित्याक म्हणूंक जायना? बेऱ्यांक कान दिले, मोन्याक जीब दिली. आज कितें जालां? आज कोवीड दुयेंस बरें केलें, ब्लॅक फंगस दुयेंस बरें केलें. आज हें जावपा जाय आसलो न्ही. तर आमकोडे कातोलिकां कोडे ही दोनूय दुयेंसां बरी करपाक कित्याक जायनाय? कित्याक कातोलीक मोत्ताय ह्या दुयेंसांनी? क्रिस्त हांव म्हणून आमी आमकांच फटयताय, आमच्याच पांयाचेर आमी कुराड मारताय,
आमचोच फोंड आमी फोंडटाय. आमी हे भाशेन नेणारपण दाखोवन दुसऱ्यांक आमकां हितून कांय फायदो ना. आमी पवित्र आत्मो आमचे भितर येवन आमी सारके हुशार जावपा जाय. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो, हांव जालें आतां 9 म्हयने जाले. तुमी जाय आतां डिस्क्रिप्शन असो व्हिडिओ जातरी 5-10 मिनटां पुरो कातोलीक जावपा. तूं व्हडलें आंगवण करपा नाकाय, आनीक व्हडलें न्हंयेन करूं नाकाय, ओर 7 शुक्रार करूं नाकाय, वो 7 बुधवार करूं नाकाय, वो कितें हे पयलो सोनवार करूं नाका. कांय करपाक गरज ना. 5-10 मिनटान तूं पवित्र कातोलीक जातलो. तुमी तें कोता म्हळ्यार तुमी गेली मोन चोयलें तुमी कितकोन लोक गोंयां मोत्ता तो एक्सिडेंट जायन मोत्ताय कोण. आतां म्हूण तुवें दोनी दुयेंसाचे टाट वयताय सारके. तें ब्लॅक फंगस जाल्यार सारकें काळें कुसोन हें जाता, इंगाळेस जाता कुसोन. चोयले तुमी फोटो. तोच पाट काण भायर मारूंक पडटा. दोळ जाल्यार दोळ भायर मारूंक पडटा. पोले जाल्यार पोल भायर मारूंक पडटा. तकले जाल्यार तकले कूड काण भायर मारूंक पडटा. चोयाय तुमी कितें जालें तें. तर आमी कातोलीक जायन क्रिस्त हांव म्हणटाय आमी, तर आमच्यान दुयेंसां बरीं करपाक कित्याक जायनाय. जेजू कितें करून येयल्लो? जेजू दुयेंसां बरीं करून येयल्लो ना. जेजू ओतम्याच्या साल्वोसांवां लागून येयल्लो. कितें करूंक? जे ओतमे सांडलेले आसात तांकां साल्वार करपाक. जो लोक सांडलेलो आसा, लोक वायटांत लोबदोल्ला, चोरयेक दुसऱ्यांक घात करपाक, लुटपाक, कुडीचे वंदवण्यांक, ती पोजळी बायल येयली, सगळें बायबलाचें आहा आमकां. जेजू लोकांक सुटका दिवपाक येयल्लो, इफेर्नांतुली. इफेर्न लोकांच्या जिवितांतुलें नोपैत करपा लागून जेजू येयल्लो. दुयेंस बरी करून जेजू येवं ना. दुयेंस म्हळ्यार कितें? जें तूं खाता पिता, झाडपालो, वेजिटेबल, भाजी, मांस खाता, तेंच तुका वखद कुडीक. देवान ते भाशेन कोन्न दवरूं आहा तें. आनीक तुका दुयेंस केदों जाता? तुगेले मेळे ओतमे तूं वायटान आहा तेन्ना तुका दुयेंस जाता. तुगेलें गोरेब्याचेर तुगेलें मांय पाय गेलें, शेमाय शेपाय गेलें, चड वायट आसल्यार तुजेर चड वायट येयलो आसता पयलें सान. भुरगेपणार सान जायत सानूय हांव म्हणटाय तें बरें ना, तें सुलोव आहा, तो बरो ना, कित्याक शिरी फोडना. हें तुमगे वायट तेंचेर लोटोन येयलो आहा. हितूं देवागेलो कांय गुन्यांव ना. जो करीत ते मापान तो बरीत. हितून देवाचो कांय गुन्यांव ना. तुगेलें सगळें बॅकलॉग फामिली गेलें सगळें भुरग्यांचें देंवन वयता. तेका लागून आमी बरे भलायकेन बरे देण्यांनी बरे भाशेन सुसेगाद चिंतप नासतना आमच्यान जियोवपा जायना. कित्याक? आमी जेजू गेलें उतर आयकोन जेजून आमकां जें करून दवरलां तें आमी आपणायलोलें ना. जेजून आमकां एक बरें जिवीत, कुरपेन भरलेलें जिवीत, देण्यांनी भरलेलें जिवीत जेजून फावो करून दवरलां संवसारांत. तें तुका लायन घेवपाक, तें तुवें जिवोवपाक तें दर एक मनशाच्या हातींत आहा. दर एक कातोलिकाच्या हातींत आहा. खरेंच म्हाका जेजूचे भाशेन जिवोवपाक जाय. ना जाल्यार आतां पळय कातोलीक सगळे जियेताय हातपांय मान म्हणटा ते भाशेन. ना जाल्यार बुडटो म्हणटा. हातपांय तर तूं मान ना जाल्यार बुडटलो. ते भाशेन जियेताय जाल्यार तें तुज्या हातीन आहा. तूं हातपांय मान जिये, ना जाल्यार सुसेगाद मस्त जिये. फकत जेजून सांगेल तें कर.
बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्याक जीब दिली. तर आमी आज सा पवित्र कातोलीक जाया आनीक जेजूचो वावर जेजून पळय कितें सांगिलां तें आमी करया. दिसभर हो व्हिडिओ आयकाय आज, रातभर घालून दवरयाय न्हिदोता आसतना आनीक उठाय आनी मागीर हो बरोयाय. घोव कामां वयता जाल्यार बायले बरोवन दी आनीक रिकॉर्ड करून घाल दी युट्यूबाचेर. हे भाशेन फॅमिली एक फामिली एकठांय जायन, एक कुटुंब एकठांय जायन बरेंको एक यूट्यूब चॅनल उगडलें. कोण घोव कामां वयता तो बायलें रिकॉर्डिंग केलें. भुरग्यांक हॉलिडे आहा ते सो भुरग्यांनी केलें. घोवा सॅटर्डे संडे 2 दीस ऑफ आहल्या तेणें केलें ते दीस. अशें करून सगल्यांनी आतां बोट घाल्या हे देवागेलें राज. आमी आमगेले घरा बी आतां लायन घेवपाक, आमगेले दर एक घराच्या वांगड्या गेले जिवितांत उजार करपाक. कसल्यो अडचण्यो येवची न्हय, एक अडचण येवची ना. घरांत अडचण येवची ना. जे परी देंवचारान जेजूक ताळणी घालपाक येयलो, 3 ताळणी घाली त्यो जाणाय आमी उपास कोतरी. जेजून कितें केलें? जेजू त्यो घेवन चिंतून बसून रावलो. घोड चोयल्या बरें, भूक लागलीशी, उंड केल्या बरें आहलें, तें चिंतपा रावलो ना. जेजून सोमतें तेका नाकारलें. देंवसराकू नाकारलो आनीक त्याच घडयेक ती चिंतना मनांतली जेजूच्या भायर गेली. तर आमगेल्या घरांत आमी कांयच वायट येवपाक दिवची न्ही. आमगेल्या घोदच्यांच्या मोदें आमी ह्या उतरां आमी सारकीं मिसळ जावन रावया. घोव कामां वयता, भुरगीं इस्कला वयताय, त्यो सगले सुवातेचेर आमी हें उजार करपा जाय. घरांतू न्ही. तुमकां सांगिल्लें मो तुमी म्हणचे फकत आमी आयकया आनीक युट्यूबाचेर घालया, जालें ना. तेशें कोन्न जायना तें. मागीर कितें बरयलो आहा मार्क 16 आनी 15 ओळींत 15, 16, 17, 18, 19 आनी 20 म्हण तूं मागीर ती शिसान केली म्हण तूं. ह्यो 15, 16, 17 ओळ्यो 18 आनी ती मागीर शिसान कोतरी मागीर तो निकाळ येयला 19 आनी 20. तर हे ओळींनी कितें बरयलां की आमी पयलें हें करपा जाय. तुमकां सांगिल्लें तें युट्यूबाचेर बी घालपाचें आनीक दिसभर उतरां रावपाचें. इस्कला वयता आसतना भुरग्यांनी काना घाण आयकपाचें दिसभर. घोव कामां वयता आसतना आयकपाचें. ऑफिसांत तर तुगे काम तर ते भाशेन आहा. डेटा इनपूट आहा ऑर कस्टमराक चड उलोवपा ना. तुवें कॅबिनाक वता जाल्यार तुज्यान कॅबिना प्ले करपा जाता. घोडी एक रुमान जायत जाणां स्टाफ बसोन आहा पूण तुका कोणाच्या मोदें मिसळ जावपाक गरज ना. तुगे कंप्युटराचेर काम चलता जाल्यार हेडफोन घाले आयकाय. बॉसा कोडे परवानगी घेयाय. बॉस आहा तो तुमगेलो, मॅनेजर आहा तो ऑफिसांतलो, ताका सांगाय बाबा हें काना घान, हें देवागेलें उतर आयकलें जाता कामो. तेणें म्हणून तूं वय जाल्यार काना घाले घाले आयकाय, तेगेली ऑर्डर घेयाय. तर सगल्या वखद आमी अशें करून आयकपा जाय तें. आनी मागीर कितें कोणाक गरज पडली, कोण मागीर तुका कितें प्रश्न सांगता, ऑफिसांत कोणा संकोश्ट आसताय, कोणाक काजरा प्रॉब्लम आसता, पयशां अडचण आसता, तांकां मागीर तुमी हें उतर कितें करून उजार कोन्न तेगेल्यो अडचण्यो पयस जातल्यो तें तुमी तांकां मागीर सांगपाचें. ही पद्दत उजार कर, हांवूय प्रेयर घाता मुगे हितू कमेंट्सांतू. ती प्रेयर काडे तांकां दियाय. ती तर कातोलीक नाय जाल्यार देखून हांवें ती फूल बरयल्या. जो कातोलीक ना तेज्यान देखून म्हणल्यार तेगेलें काम तें प्रेयराचें जातोलें. तेका लागून हांवें ती फूल बरयल्या. कातोलिकां म्हूण बरयलें ना तें. ती कोण पळय म्हणटा तेगेलें काम जातोलें. तर तुमी ती प्रेयर काडे दियाय आनीक तेगे अडचण दुसरी आसा ती उतरां चेंज कराय, जालें. आनी तितून कांय ना. तुमकां जेन्ना तुमी वाडटलीं उतरांत तेदो तुमकां पवित्र आत्मो आपूण आप तुमकां मागीर चलोवपा लागतलो. पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुमी मागीर चलतलीं. आतां हें जांपी स्टार्ट मेळपाक हें तुमकां सांगोता 6 म्हयने कराय 9 म्हयने कराय. तुमकां मागीर कळटलें तुमगे उतराची जाणवाय तुमकां कितू येयली ती. बायबलाची आनीक एक वळ आहा, फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. आमकां पळय भावार्थ आहा तो सांसवाच्या बियां इतलो आहा. बायबल जाणाय आमी आख्खो बाय हार्ट आहा. सांसवां बियां इतलो आहा तो सोद्याक.
तूं पयलीं कातोलीक जाता त्या तोंडान. मागीर तूं हें आयकोन तुगेलो मागीर तो भावार्थ वाडोता म्हळ्यार कितें? तुवें पयलीं आयकलो आहा आनी आतां तुवें आयकोता तें ही गाण तें सोत सारकें सोत आहा तें गान, त्यो वोळी गान, त्यो पॅरेबल हे पॅरेबल लायन वो हेशें तेशें कोन्न तुगेलो मागीर भावार्थ आयकोता आनी मागीर तुका तो प्रिचींग कोत्ता आसतना उगडास येता. हांव बरोयन कांय हाडना. हांव हो तियात्रा भाशेन स्क्रिप्ट हांव रेडी करून हाडना. हांव पवित्र आत्मा कितें पवित्र आत्मा जे भाशेन चलयता हें तिनी प्रवचनां ती हांव पवित्र आत्म्या आदारान चलयता. पयलीं रोजार कोत्ता तें चोयलें तुमी. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक सगलीं उतरां तुजीं उतरां कर. तुवें तर पवित्र आत्म्या एक पाटी तुवें सांगिल्लें जाल्यार पवित्र आत्मो तुका आदार कोत्तो म्हूण जेजून सांगिलां. तुज्या तोंडांत उतरां घातलो ती वोळी आहा बायबलाची चुये. पूण कितें तूं जेन्ना तुगेलें प्रिचींग जालें मागीर टायम पडे आहा तो तुमी फ्री टायम म्हणटाय तुमी आनी मागीर कितें गेम्यो आनी हें तें फ्रेंडाको फोनाचेर आनी हेजेर तेजेर ह्यो संवसारांतू राटी तर तुमी केल्यो न्ही, तुमगेलीं तीं बियां उत्पन्न जातलीं केसोलीं नेर उत्पन्न जाता आनी मागीर हेका चिड्डून दोत म्हूण सांगिल्लें चोयलां बायबलाची ती वोळी आहा चुये. तर हो नेर जावपाक दिवपाक शिरी पडना आमी म्हळ्यार कितें देंवचार तेगेलीं चिंतनां घाता मोतीन आनी जेजून कितें केलें नाकारलीं. हें बायबलाचेर बरयलो आहा, हे भाशेन बरयलो आहा, हे भाशेन बरयलो आहा जेजून सांगिलां पोन्न्या कोराराचें. तेजो नवो कोरार ना न्ही, नवो कोराराचो जेजून हें केला. जेजूगे जिवीत नवो कोरार. पोन्न्या कोराराचीच एक हें ती तेणें हो इस्तापला पोन्नो कोरार आहलो तो स्वत केला वचो तेजेर बरयलो आहलो तें घडोवन येयला नव्या कोरारांत. तर आमी बायबला उतरां प्रमाणे देंवचार नाकारपा जावो. हें देवाचें कार्य न्ही, जेजूचें हें कर्तूब न्ही, जेजूचो हो वेव्हार न्ही. तर देंवचारा तूं कोडचो जेजूच्या नांवान. तर हे भाशेन आमी दर एक कातोलिकान आमी जेवपा जाय. आमगेलो घोराबो देवागेल्या उतराचेर दवरपाचो सारको. जे परी आनिकूय एक वोळ आहा, तुवें घर तर फातरार बांदिलें जाल्यार देंवचार कितलीं चिंतनां घातलो मोतींत. तीं केन्नाच तूं बांदून घेवपाना तेका नाकारतलो. आनीक तुवें घर तर रेंवेचेर बांदिलें जाल्यार तें घर वारें मोळ येयल्यार कोसळोन वयतलें. तूं देंवचार पड तुजी मोतीं कितें घाता तें करीत रावतलो आनीक तुका दुयेंस हाडत रावतलीं, प्रश्न घाराब्यां येयत रावतले, भुरगीं वायट रस्त्यार वसत रावतलीं आनीक एक दीस कोण पयलो मरतलो म्हूण खबर ना मागीर तितून. गॉन फॉर ए टॉस म्हणटाय आमी. कोणागे नंबर मोन्नाचो पयलो लागतलो म्हणून तितून कांय कळपाना तुमकां. कोणाकू जीं कातोलिकां पवित्र जाल न्हय तीं दे आर गॉन फॉर ए टॉस. टॉस म्हळ्यार तो जाणाय तुमी क्रिकेटा फुटबॉला चोयला एशें वयर उडयताय मागीर खंयच्या पोटा तो जिकिलो ते भाशेन तुमी टॉसाची आहाय कोणा मरण केदोय येता म्हूण सांगो जायना. तर हें देंवसरागे हातीन तुमी जिवीत कित्याक दिलां? काडे म्हजे भाशेन काडून धाडाय देंवसरा. जेजून देंवसरा हारायलो. आमी देंवसरा हाराया. दर एक कातोलीकू आतां देंवसरा हाराया पुरो. देंवसरान आमकां कॅट केलें तें पुरो कित्याक गोंयच्या कातोलिकांक खबर नासली, म्हाकाय खबर नासली. तेका लागून आमकां देंवसरान धाडायलीं बुडयलीं पुरो बंद करया आतां. आतां आमी जेजूचे भाशेन स्वतंत्र जिवीत काळजीदारपणाचें जिवीत जियेया, काळजीदार जाया. हेच्या शिसां भाशेन शीस काळजीदार जाले आनीक आतां स्वर्गार वचून आहाय. नाजाल्यार तेंचे बाराबर लोक आहलो तो इफेर्नाक गेलो. कितें फायदो जाला ना. सासणाच्या सासणाक थिंगा कोडपाचें इफेर्नांत. थिंगा आनी मरण ना. हिंगा आमी कितें म्हणटाय चल हें कोश्ट येयल्याय न्ही सोंशा तुजो कुरीस उबार आनीक चल म्हणटाय लोक. प्रिचींग दिताय ते मोर पर्यंत तुजो कुरीस उबार आनीक चल मागीर तूं स्वर्गार वयतलो संवसारांत कोश्ट काडले म्हणना. संवसारांत जो मनीस कोश्ट काडटा तो इफेर्ना वयता.
संवसारांत पळय कोश्ट काडटा, कोश्ट सोंसता, खुरीस म्हणून पळय उखलून भोंवता तो मनीस इफेरनात. जेजून हें सगळें खुर्साचेर खिळायलें कितें आमगेलें सगळें जेजून सोंशिल्लें आपल्यागे कुडीचेर. तेका लागून आमकां पवित्र कातोलीक जात्री सगळें बरेंपण मेळटा, दुयेंसां नोकोच जाताय. कित्याक आमी जें पळय जेजून केलां तें आमी स्वता मानताय आनीक तें आमी दर एक घडयेक आमी जेजूगेलें जिवीत आमी जियेताय. कोश्ट त्रास आमकां भोगूंक आतां दुयेंसां भोगूंक गरीबसाण भोगूंक आमकां गरज ना. पूण तुमी पवित्र जेजू भाशेन जालो न्हय म्हणून तुमी भोगूंक पडटा मोरपुऱ्यान आनी मागीर तुमी इफेरनात. तुमकां आनी स्वर्ग भोगूंक म्हणटा तो कांय ना. जीं कोश्टांत जियेताय, कोश्टांत मोत्ताय, दुयेंसां मोत्ताय, त्रासान मोत्ताय, पिडेंत मोत्ताय सगळीं इफेरनात. कित्याक तुमी जेजूचे भाशेन जालो न्हय. जेजूचे भाशेन जावप म्हळ्यार कितें? दिसभर दिमी घालून जेजून रोजार केलोलें घरा कडेन ना. जेजून दिसभर लोकांक शिकयलें, अजाप केलीं, मिलाग्र केल्यो, शीस केलें फुडाराक लोकांक शिकोवपाक. तेंच आमकां जेजून सांगिलां मार्क 16:15 आनी आमकां कातोलिकांक कांय ना. मार्क 16:15 घेवन आमी चलपाचें मुखार. हें आमगे कातोलिकांगेलें ट्रेडमार्क. मार्क 16:15 तर तूं कोना जिवितांत तुका कांयच बरें येवपाचें ना आनीक सगलो लोक पळय मेला आमच्या दोळ्या मुखार चोयले तुमी तेणी कोणें केलो ना. कोण जेजू भाशेन आसलो आमगे गांवांत कोण नासलो. मुगे उगडासाक जेजू भाशेन कोण मेलो ना काम करून. तो सगळे मुगेलो गांवचो लोक गेलो इफेरनात आनी सांगपाक गरज ना तितून. हें सारकें सोंपेपणी आमकां दिसोन येता बायबलाचेर. तूं तर जेजूचे भाशेन जियेना जाल्यार तुज्यान अजापां मिलाग्रो संवसारांत करूंक जायनाय. भुतांक तुज्यान धांवडावपा जायनाय. तूं जेजूचे भाशेन जालोलो ना. तो जो मनीस पवित्र जालोलो ना तेका हें कोण पवित्र जाता तोच मनीस स्वर्गार वयता. कित्याक देव सोर पदवेदार, देव पवित्र. गॉड इज स्पिरीट, होली स्पिरीट एंड ट्रूथ सोत. जो पळय स्वतान चलता पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलता तो मनीस अजापां मिलाग्रो कोता. कित्याक बायबलाचेर बरयलो आहा, तितून बरयलो आहा 15-16 सगळें मेळटा तुमकां वचोन चोय. मार्क 16, 15, 16, 17 वळी सगळें मेळटा कितें करपा तें. तर तें आमी दर एक कातोलिकान आमगेल्या सदांच्या जिवितांत आमी तें उजार करपा जाय. जंय सवलत मेळटा ती त्या दोळा आमी उजार करपा जाय. आनीक हेर वखदार आमी फकत देवागेलें उतर आयकपाचें. कितें करपाचें आमगेली जाणवाय देवाचेर दिसान दीस वाडोवपाची. ही एक वळ आहा ती आमकां जायत्यो वस्तू सांगताय तेजे बरो करून बसोन नियाळ करपाचो, निचेव करपाचो. ही वळ आमकां कितें सांगून सोदिता, ही वळ आमी मानूं ना, ही वळ आमी आमगेल्या जिवितांत लावूं ना, ही वळ आमी जिवितांत करपा जाय दिसान दीस. हें सगलें बसोन ही वळ कितें करून सांगता ती आमकां हे प्रवचना उद्देशीं कोडटा. आनीक दीसभर आमी हेंच आयकोंक जाय. तुमी त्यो गेमी कॉमेंट्री आयकताय आनी एज न्यूज आयकताय, तो न्यूज आयकताय. हें केलें जाल्यार तूं आनी पवित्र जालो ना. खूंय तुगेली यो तुगेल्यो वायट संवय तुगेले आजून चालू आहाय. तुवें त्यो सगल्यो बंद करपा जाय. तूं म्हणटा आपूण तियागोन सांगलें तें केलां आपल्यागे दुयेंसूय बरें जायना. तरी खूंय तुगेली अडचण तुगेलें खूंय आडकुळें आहा. तुवें कित्याक घांस मारलो तो आजून सोडलो ना एक वस्तूक. तुवें तो सोडून दिवपाचो. गोड्या फ्रेंडांको उलय तूं फोनाचेर जायत्यो गोत. फ्रेंडांगे मॅसेज येताय त्यो वाचिता वॉट्सॅपाचेर.
और फेसबुकाच्यो इंस्टाग्रामाच्यो त्यो आचून तें बी जाता. मॅसेज आसप म्हळ्यार कितें बी तें तुगेले मनांत रिगता, काळजां वयता आनीक तेजें मागीर वायट फळ उत्पन्न जाता. तेन्ना देवाची कृपा तुका सोडून वयता आनी तूं म्हणटा आपल्या बरेपण मेळना. आपूण हितूलें आयकोता, तियागून सांगिल्ले ते भाशेन कोता, पूण तुगे सायडी बिझनस हें तुगेलें सायड बिझनस चालू आहा. तर कृपान देवागेली उत्तो खंयची? जे घोडयेक आदां येवेन हें व्हळ हायलें तेच घोडयेक ती मेली. मेली म्हळ्यार कितें? कृपा देवागेली भायर सरोन गेली. तर देंवचार आनीक देव एक जाग्यार आसना, कितको आसतलो? जेजून बेऱ्यांक कान दिले आनीक मोन्यांक जीब दिली. तर लोक कितें म्हणटा? जेजून सगलें बरें केलें. आमी आयज सावन कातोलिकां बरें करूंक भायर सरया. थोड्यांक घरांत घोडी अडचणी आसत. भुरगीं म्हणून सारकीं ल्हान आहाय जाल्यार तुमकां बऱ्यो सवलती आहा. घोव बायलांक सारकी बऱ्यो सवलती आहा. दोगांय घोव बायल जर आतांच्या आतां पवित्र जालीं जाल्यार तुमगेलें घर सारकें भांगार आनीक रुपें कांय न्ही. सारकें देवाच्या राजाचें घर तुमगे घर जातोलें संवसारांत. सर्गीचें राज आज आमकां येवं. तो सर्गीचें राज तुमगेल्या घरांत वचतलें. भुरगीं तुमगे ल्हान आसल्यार व्हड जाल जाल्यार म्हण ती आती भायर गेलो आहाय. ती तुमी मिसा देखून यो म्हळ्यार येयनाय, तेर्सा देखून बोस म्हळ्यार बोसनाय, आनीक ती आमकां नाका हें नाका, ती आती भायर गेलो आहाय. ती येयल्या म्हणटून बरें जालें. नाजाल्यार टायम लागतो तेका. पूण ल्हान भुरगीं आहल्यार तुमकां सारकें सोंपें जातलें. 7-8 वर्सां भुरगीं आहाय, आदी वाचताय ना न्ही, पूण तें तुमचे दोगांयचेरय आहा. तुमकां पळय भुरगीं कितको जाय तें तुमी विचारपाचें. मुगेलीं भुरगीं सारकीं मोगाळ, मुगेलीं भुरगीं देवाचो मोग कोताय, मुगेलीं भुरगीं देवाची खबर आयकोताय, मुगेलीं भुरगीं देवाची खबर दुसऱ्यांक परगोडूंक भोंवताय. हें तुमी पयलें विचारपाचें. तुमी पळय कितें चोवपा जाय आतां आनी फुडाराक तें तुमी घोव बायलांनी दोगांनी विचारपा जाय. तोंडान तोंडान विचारय तेन्ना की देंवचार कोडसोरोन वेता. बायबलाचे 2 वस्तू आहाय त्यो आमी बऱ्यो करून चिंत दीन आमी आयको जायो आनी त्यो म्हाजी मनान घडोवपा जायो आनी त्योच करपा जाय आमी. एक वस्त आहा जेजून म्हणलां से टू द मावंटन. कितें? तुवें तर देवाचेर भावार्थ दवरलो, आपल्याचेर भावार्थ दवरला जेजू म्हणटा, जाल्यार तूं हे दोंगराक सांग उठ आनीक दर्यांत पड आनीक तो पडटलो. ही एक जाली वस्त. आनी दुसरें कितें म्हणलां जेजून? तूं म्हज्या बापा लागीं माग आनीक म्हज्या नांवान माग आनीक सर्गीचो बाप तुका दितलो. ह्यो दोनूच पद्दत्यो आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशी मेळटाय बायबलाचे आनीक त्योच आमच्यान करपा जाताय. तेजेच आमकां फळ मेळटलें. तुमी हेर दुसरी पद्दत केली ती देवाच्या राजाची भायर, देवाच्या राजाची पद्दती न्ही ती. कोणा कडेन सायबिणीको मागप, सांताको मागप, फुरसांको मागप, नोयेनां, मागीर आंगोणो आनीक लादिन्यो आनीक मागणी आनीक वाती लावप, पोळ घालप, दूप घालप, ही पद्दत हें जेजूगेलें काम न्ही. आमी सारकें जेजून पड कितें सांगिलां तें केल्यार आमकां तेजो फळ मेळटलो. तेज्या भायर पड कितें कोता तें तुजेर 100 गुणांनी वायट लोटोन येतलें. तूं पळय सायबिणी मागणी कोता, सांतां कोता, फुरसां कोता, ती तुजे आनी 100 गुणांनी पत्त येताय. तुमी म्हणटा आंगण कोण भुरगीं दिलोलें, भुरगीं वायट डोशेर पावलें, भुरगीं मेलें, भुरगे सारकीं ना.
हेंचो एसो जाता 100 गुणांनी तुजेर मागीर वायट येता. भुरगीं दिना म्हणून भुरगीं पसून भोंवताय आतां चोयलें तुमी गोंयकारां. भुरग्यां पसून भोंवताय. भुरगीं मागीर तांकां फोंट मानयताय कोणाचेरी पोसलो आवय बापायचेरी भुरगीं रस्त्यार उडयताय पोसलो ताका. कितें कोताय तें चोयाय तुमी. पोसलो भुरग्यांगेलो आसता तुमगे गांवां आहल्यार चोयाय. तर तुमी देवाचे पद्दतीची भायर गेलीं आनीक तुमी देवाच्या आशिर्वादाचेर तुमी आड येयलीं. देवाचो प्लान आहलो तेजेर तुमी आड येयलीं. देवान तुमकां आशिर्वाद घायलो वाडोय चोडोय. तुमच्यान वाडोवपा चोडोवपा जावूं ना. तुमी देवागे प्लानाचेर पांय दवरलो. आनीक भुरग्यां वचोन पोशिलें. हें आमी कातोलिकां न्ही भुरग्यां पोसपाचें. आमी देवाचे भाशेन कातोलीक म्हळ्यार देवाचे भाशेन तुवें जावपा जाय आनी केदों जातो तूं पवित्र कातोलीक जात्रीच. तर हें पळय देवाचे पद्दतीचे पळय आड वचोन तुमी कितें कोताय तें तुमचें बॅकफायर जाता. कित्याक मनशागेलें जिवीत म्हळ्यार देवाचे भाशेन तूं कितें उलयता तूं कितें कन्नी कोता ती जाता. तुवें बरें केल्यार तुका देवाचे भाशेन सगळ्या बऱ्या वाठारांनी फळ मेळटलो. तुगेलें जिवीत सारकें सोंपें जातलें. तर तूं पवित्र कातोलीक ना सगळें तुजेर वायट. तूं भुरग्यां पोश नाजाल्यार कितें आज काल आनी कितें कोताय हूंय डोनेशन कोन्न दुसऱ्यागे भुरगीं कोताय आनी जायतें चलता आज काल कातोलीक देखून कोताय. तूं कितेंय कर तुजेर तें बॅकफायर सारकें तुगेलें जिवीत निसणटोन. हिंगा बंद करुया. फाल्यां हिंगसान कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. रोजार करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोता तुका. मारियो आनीक ताजे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फॅमिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फॅमिलीक, कोल्यात आनीक ताजे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक, जेसी आनीक ताजे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताजे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताजे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताजे फॅमिलीक, मोऱ्यान आनीक तिचे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक, युट्यूबाचेर लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक, पियेदाद वाज आनीक तिचे फॅमिलीक, आनीक जो लोक व्हिडिओ चोयता ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. कोवीड दुयेंस आनीक ब्लॅक फंगस दुयेंस हे दोनी दुयेंसां तांची सरशिल्लीं सारकीं पयस कर. ह्यारूय सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर. सगल्यो गरजो तूं तांकां फावो कर. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, लांगसांग उदक जालें तें, कुडीचे सांदे दुखताय ते, हार्ट, बँड, पांये, बोटां, जॉयंट सगळे, आल्झिमर, आर्थरायटीस, पॅरालायसीस, हार्टाचें प्रॉब्लेम, हार्टाच्यो आर्टरीज चॉक जाल्याय त्यो कोलेस्ट्रॉलान, तकलेन सुडलें ती, पिश जालें ती, आवट जालें ती, बुरशेलें ती, मेंटल जालें ती, आल्लें ती, आंजलें ती, भिरलेलें ती, चिंतप नासतो कांयचें कांय उलयताय ती, समजोण नासतो उलयताय ती, ही सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर. जीं शिंकतात तांकां बरी मोत दी, तांची मोत वाडय, मोत तांची सारकी नवी कर, बऱ्या मार्क्सांनी तांकां पास कर. जांचो बिझनस चलता बिझनस वाडय, जीं काम करता तांचो पगार वाडय, पोस्ट वाडय, जीं नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनींत जायत्या पगाराचें काम फावो कर. जाका कंपनींनी बसोवन दवरल्यात कोविडाक लागून कंपनी तांचे परतून कॉमेर्स करून पगार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां परतून तूं कामाचेर चडय. आनीक हीं सगळीं अजापां चोयन तांकां पवित्र जावपाक तुजी कृपा, तुजो मोग आनीक पवित्र आत्म्याचो आदार तूं तांकां फावो करया. ही सगळी मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. आतां स्क्रिप्चर म्हळ्यार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हॅज एनॉयटेड मी टू प्रीच द गुड न्यूज टू द पोर अँड ही हॅज सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड, टू सेट द कॅप्टिव्स फ्री, टू गिव द साइट टू द ब्लाइंड, टू सेट द ऑप्रेस्ड फ्री, अँड टू अनाउन्स दॅट द टाइम हॅज कम when the Lord will save his people.
Luke 4:18. Whoever believes in Jesus is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:18. Large crowds followed Jesus, and Jesus healed their sick. Matthew 19:2. At sunset, the people brought to Jesus all who had various kinds of sickness, and laying